सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवा आमी भेटयता तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून सोंपून गेल्ले आमचे भयणी एल्विरा दा सिल्वा तिका देवान सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया बेर्नदिता गोम्स हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली जॅकफन फेर्नांडीस, नाकिली जोकी पेरेरा, इग्रेजा सेबास्टियान लोबो, पेंटा रुई कॉस्टा, रेजना मुंदी, फेलिक्स डी कॉस्टा, आल्तो चिकाली, हेरल्ड जॉर्ज किंग, बिहाइंड एनएसडी सिंथिया फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली लीना वाल्मिकी ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागयोन जेरोमाचो उगडास करता. बागयोन जेरोम किरीत भाशेन पवित्र पुस्तकाचो अणकार करून हें पवित्र पुस्तक सगल्यांक पावशें जालें. देवाक आर्गां दिवया. आयज आमचेय भाशेन आमकां पवित्र पुस्तक आसा. पवित्र पुस्तकाची जाका खबर ना ताका जेजूची खबर ना अशें बागयोन जेरोम म्हणटालो. जायते पावटी आमी पवित्र पुस्तक वाचपाक आमकां मेळ्ळलो असो एक पिड्ड्यार केला. जायते पावटी पवित्र पुस्तक आमी फकत एक कोणशाक वा आमच्या आलमारींनी दवरपाची वस्त केल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनाची तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासत बागेंतली सदांचो कुवार मरे सगळ्या त्या दुकानां भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा बागयोन जेरोमा तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खतखतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलय. हें तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या ओतम्यांक सुबां पोसण आमच्या तानेल्ल्या काळजांक जिवें उदक आमचे जिणेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड. आमच्या सोम्या तुज्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जकारियास प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळें. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुजलाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतलो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक
अशें सांग. जेरुसल्याक दुर्गा आसची न्हय, कित्याक थंय पुस्कोळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों तांचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी तांचे मदें तांचो वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिबडायलोलो तोच ताका जमा कोत्ता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोसान बोब मात्तलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदोन सोंपोवन तांकां हांव संतोश बरीत कोत्तलों, तांकां बुजवण दितलों. तांचीं दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची हीं उतरां घोट्ट मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंक तांकां बें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज बागेवन जेरोमाचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. आनी बागेवन जेरोम ग्रीक भाशेन जें पवित्र पुस्तक आसलें ताचो अणकार करता लातीन भाशेन. आनी हो अणकार करपाक बेश्टोच एक आपूण एकाडेमिशन म्हणून न्हय, पूण खेरीत भाशेन हो अणभव पवित्र पुस्तकाचो घेवन ताणें आपणाकूच एके धुलीन सगल्या संवसारावन भायर कोणाचेच लागीं कसलोच संपर्क करिनासतना आपुणूच कुशीन रावलो. आनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर नियाळ करून ताचो अणकार जालो. एके भाशेन म्हणूंक जाता ह्या पवित्र पुस्तकाचो अणभव घेतलो आनी ताचो अणकार केलो.
पवित्र पुस्तक भाव भयणीनो आमकां बागेवन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता ते भाशेन सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयल्लें, इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरीट. आनी हें प्रेरण घेवन जीं पवित्र पुस्तकां बरयल्लीं आसात, वो ही पवित्र पुस्तकाचीं वेगवेगळीं पुस्तकां वेगवेगळ्या मनशांनी बरयल्यात. देव खूद आपूण आपल्या हातान पवित्र पुस्तक बरयना, पूण मनशां वरवीं हें पवित्र पुस्तक बरयता तेन्ना मनशाक देवाचें प्रेरण दिलां. आनी हे देवाच्या प्रेरणान बरयल्लें पवित्र पुस्तक होच संदेश आमकां पावयता. आनी देखूनच हें पवित्र पुस्तक आमकां शिकोवण दिवंक उपकारता. हें पवित्र पुस्तक आमकां शिडकावंक उपकारता. हें पवित्र पुस्तक आमकां जिवीत दिवपाक उपकारता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन देव जकार्यास प्रवाद्या वरवीं ही भासावणी करता, हांव तुमचे मदें रावूंक येता. ह्या पासत सुरक्षा मनशाची, जशें आपल्या दर्शनान ताणें पळयल्लें, तो एकलो तरणाटो सूत घेवन वो माप घेवन मेजतालो. जेरुजालेम केद्दें आसा, कितलें लांब कितलें रूंद, घडये हीच सुरक्षा बांदून हाडपाक. आनी तेन्ना देवदूत ताका कळयता, ताका सांग मेजपाक गरज ना, हांवूच तुमचे मदें येवन तुमचे मदें रावून तुमकां राखतलो, सांबाळटलो, हांवूच तुमकां शिकयतलो. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान आमकां जायते फावटी दुखाची खबर मेळटा. दुखाची खबर जे भाशेन आयज जेजू आपल्या शिसां लागीं उलयता ते दुखी जाले, कित्याक तांकां तें समजूंक ना, तांच्या गिन्यानाक ताचो उजवाड मेळूंक ना. आनी जेन्ना हींच उतरां तांकां समजूंक लागतलीं, म्हणजे मनशाच्या पुताक धरून दितले आनी मनशाच्या पुताक कोश्टाचें मरण मारतलें, हें जेन्ना तांकां समजूंक लागलें तेन्ना तांकां दूख जाली, खंत जाली. तांणी निशेधूय मारलो, जे भाशेन बागेवन पेद्रून म्हणलें, ना सोमया, हें तुका घडोवंक हांव केन्नाच दिवचो ना. आनी तेन्ना जेजून ताका म्हणलेलें, कोडसोर सोयताना तूं म्हजे वाटेर एक आडकोड. पवित्र पुस्तक भाव भयणीनो आमकां दिसाच्या दिसाक वेगवेगळे तरेन आमच्या जिविताक संदेश दिता. ह्या पासत पवित्र पुस्तक वाचुया. आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसाच. थोड्यांनी तें पवित्र पुस्तक बरे भाशेन मानाच्या जाग्यार दवरलेलें आसा, ताका बरेंशें डेकोरेशनूय बीन केल्लें आसा. थोडीं जाणां पवित्र पुस्तका मुखार सदांच वाती लायता. आपणाचो तेर्स चलता आसतना पवित्र पुस्तका मुखार वाती लायता आनी त्याच पवित्र पुस्तकांतलें वाचता. बरी संवय. थोडीं जाणां सकाळीं उठून पवित्र पुस्तक वाचतात. आयज आमच्या मोबायलाचेरूय बीन जायते ऍप्स आयिल्ले आसात, जायत्या लागीं आपल्या मोबायलाचेर बायबल आसा. जाल्यार आमचो बायबल वो आमचें पवित्र पुस्तक जें आसा तें फकत दवरपाक न्हय, पूण तें आमी वाचूंक आनी आमच्या जिविताक वापरूंक आमकां जण एकल्याकी कृपा मागुया. आनी पवित्र पुस्तकाची शिकोवण जाता ते भाशेन घेवन पवित्र पुस्तक समजूंक आनी पवित्र पुस्तक दुसऱ्यांकूय समजावंक आमी जाता तितले प्रयत्न करुया. हेंच करूंक हे बेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36, C20. For his soul
म्हज्या भाव भयणींनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोडणेक आमच्या नामके पवित्र सभेच्या आदमाक सर्वेस्वर मानून घेवन भोव वर्त्या देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा बागयोन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस अदीक आयतीं जायशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेरोम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांव बाबा मुसर्गीक गाजोय सोय सर्वेस्वराचे नांव येता तांकां सोय मुसर्गीक गाजोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोर गोटुया सोम्याची सोवाळी ओळखाता आनी एकाच एकलें पियेता तितले भावनी तूं वैभवान असो आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक.
पवित्र पुस्तकाची माहिती ना, ताका क्रिस्ताची माहिती ना. पवित्र पुस्तक वाचून आनी पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करून आनी तो नियाळ आमच्या जिविताक लावून आमी जेजूक अणभवूंक आनी जेजूक जाणा जावं, जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. सासणाच्या देवा, बागयोन जेरोमाच्या समारंभा सुमयार तुझ्या उतरान आनी तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पुसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सोलामती पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. आमेन. परिशदेचें मागणें सगळीं बाराबर करुया. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणान आमच्या कुरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडी वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरशिल्लीं कडसरना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळी सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाव भयणीनो, सप्टेंबराचो म्हयनो सोंपता. फाल्यांतावन ओतुंबराचो म्हयनो सुरू आनी ओतुंबराचो म्हयनो खेरीत भाशेन तेरसाचो म्हयनो. आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या वाड्यांनी, समुदायांनी आमी तेरसाच्या मागण्यांत खेरीत भाशेन वांटो घेवया. आमकां वेळ मेळटा तेन्ना जावं आमी प्रवास करतात तेन्ना, वायल ट्रॅवलिंग आमी एकसुरी आसा तेन्ना तेरसाच्या मागण्यांक आमी वेंग मारुया आनी एकामेका पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत मागुया. ह्या मागण्यांतल्यान आमकां जायतीं बरेपणां फावो जातात. तर हेंच मनान दवरून दर दिसाक मिसाचे भेटे आदीं 6:45 वाजता तेरसाचे मागणे करूंक आमकां आमची तरणाटीं आदार करतलीं. तशेंच आयतारा दीस दुसऱ्या मिसा आदीं 7:45 वाजता तेर्स जातलो. आमी ह्या तेर्सान तेर्साच्या मागण्यांत सगळीं भाग घेवया. तशेंच आमची तरणाटीं, फिरगोजेची तरणाटीं तुमच्या दर एकल्याच्या समुदायांनी तेरसाचे मागणे करूंक एक दीस तुमच्या समुदायान येतलीं.
दर दिसा सांजेच्या 6:30 वाजता तुमच्या कम्युनिटी ग्रुपांचेर ते घातलेले आसा. ते तुमी त्या प्रमाणे सगळ्यांनी हाजीर जावचें, बराबर मेळून हो तेर्स आमच्या तरणाट्यां बराबरूय करचो. तशेंच परिशदेची मागणी जी आसा ती आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर घातलेली आसात, ती तुमी वापरची तुमच्या गोराब्याच्या मागण्यान. तशेंच सायबिणीची बॅट ह्या दिसांनी चालू आसा, तेन्ना हे मागणी करून आमी ही परिशदेची जी तयारी आसा आमच्या बिस्पांची, जे रोमा शारान मेळटले, पवित्र सुबे पासत जायते निर्णय घेतले, तांचेर किरीत करपाक घाल म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कायम घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Songs